श्रीकरं समस्तसद्गुणाकरं परात्परं सारसासनेश्वरेन्द्रवन्द्यपादपुष्करं पादसेवकौघकामितार्थदानतत्परं व्यासरूपिणं हरिं भजेऽब्धवर्णसुन्दरं मन्दहासशोभितास्य पङ्कजं मुनीश्वरं शोभनाभयप्रबोधधारणोल्लसत्करं रत्नहारकुण्डलादिभूषणप्रभासुरं व्यासरूपिणं भजेऽब्धवर्णसुन्दरं ब्रह्मसूत्रकारिणं समस्तविश्वकारणं द्वैतवादमण्डनप्रवीणविष्णुरूपिणम् आदिमध्यनाशदोष शून्यविग्रहं परं व्यासरूपिणं हरिं भजेऽब्धवर्णसुन्दरम् अद्वयान्धकारवार नाशकारकारणं वासवीसुतं दयाकरं निरस्तदूषणं कोटिचन्द्रकान्तिराजिताननं मनोहरं व्यासरूपिणं हरिं भजेऽब्धवर्णसुन्दरम् व्यासाष्टकं पठति भक्तिपुरस्सरं यः प्राप्नोति सर्वपुरुषार्थमपि अशीघ्रं काशीमठीय भुवनेन्द्रयतीन्द्रपाद राजीवशिष्य वरदेन्द्र यति प्रणीतं वेदव्यासाबादरायण गोविंद बोलो श्रीमत् सुधीन्द्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमत् संयमीन्द्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम. विशेष जावन वरदेन स्वाम्यान आता वेदव्यासाष्टकांतू स्मरण केलं तशीच कसले सर्व मुलाज हाजेर येतना आजी सूत्रप्रस्थाना विषय पळोया. तदना मुख्य जावन ब्रह्मसूत्रकारिणं समस्त विश्वकारणं वेदव्यासाल होडकृती कसले म्हणून सांगल्यारी सूत्रकारू ब्रह्मसूत्र रचन केलेलं तसलो काली ऐकल स्वल्प महात ब्रह्मसूत्र सगळेचे अनंत जावन आशिल्ले तसले वेदाक निर्णय दिवच्या चमकलेलं ब्रह्मसूत्र हे ब्रह्मसूत्र कशी म्हणून सांगल्यारी ताका एक पॅटर्न आसा. कसो पॅटर्न म्हणून सांगल्यारी हक्का 4 अध्याय हे 4 अध्यायांतू एक-एकांतू 4-4 पाद ब्रह्मसूत्राचे वर्णन करताची अनुव्याख्यानांतू मध्वाचार्य सांगता. ब्रह्मसूत्राचे महात्म्य कशी म्हणून सांगल्यारी एकाक हे अध्यायाक इतलो अर्थ म्हणून राबोवचा जायना. ह्यांची पादा सर्वे तदंशाश्च प्रत्येक विषय समन्वय जाल्यार सुरवे अध्यायांत येता, दोन्ही अध्यायांत ते समन्वय करेत, त्रिनी अध्यायांत ते समन्वय करेत, 4 अध्यायांत ते समन्वय करेत. त्या मान नाही सुरवे पादात सांगचे दोन्ही पादांत सांगेत, दोन्ही पादां सांगचे तिन्ही पादांत सांगेत, तिन्ही पादां सांगचे 4 पादांत सांगेत. कशी जाय तशी ब्रह्मसूत्रार अर्थ काण घेवेत तश जावन ताजे एक विश्वतोमुखत्व समची दाखोवन दिलेलं मध्वाचार्यान. तसले मध्वाचार्यान असले ब्रह्मसूत्राक 4 व्याख्यान बरयला. पळया हे चतुरात्मकत्व कितले मध्वाचार्य प्रतिपादन करता म्हणून. ब्रह्मसूत्र अध्याय 4 तक्का एक अध्यायन 4 पाद मध्वाचार्य व्याख्यान 4. कसं व्याख्यान सूत्रभाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य अत्यंत प्रत्येक सूत्र 2 ताजे कसं पूर्वपक्ष सिद्धांत कसले म्हणले एक अधिकरण रचन कोण देऊन प्रत्येक सूत्राविषयारी उल्लोत तसले ब्रह्मसूत्राच एक व्याख्यान त्या सूत्रभाष्य. ताजे नंतर अनुव्याख्यान अनुभाष्य म्हणून नाव तक अनुसृत्य भाष्य भाष्यांतू कशले एक अस्पष्ट जावन असल्यार क्रियते स्पष्टतार्थतः ते पुरे स्पष्टत दिवच्याक म्हळ्यार जे तीर स्वाम सांगताच स्पष्टताचे अनेक विधम असो कसले म्हणून सांगल्यार खंयचे एक विषय खाली मस्त जावन सांगिल्ले सांज जावन सांगचे एक स्पष्टत मस्त कसले एक सूचन मात्र केलेले तेवूय विवरण करचे स्पष्टत हे कसल्या सांगता जाल्ले म्हणून सांगचे एक स्पष्टत. तशी भाष्या वैरी कसलेय एक आक्षेप येयला जाल्यार ताका विंगड कोणेय उत्तर दिवच्याक सामर्थ्य ना
ब्रह्मसूत्रावरील कसले एक भाष्याक कसले एक आक्षेप म्हणणारी तो ब्रह्मसूत्राक आक्षेप. त्या ब्रह्मसूत्रावरील आक्षेप ब्रह्मसूत्राक कसला कोरका ब्रह्मसूत्र कसला जाव का म्हणून सांगच्या कोण समर्थो म्हणून सांगले रे अहमेव म्हणून मध्वाचार्य सांगते ताकाची जे तीर्थस्वामी सुधांत बरेतन सांगताच अन्येषाम अनधिकारित्वात स्वयमेव क्रियते विंगडान कोणाच्याने करू जायना ताजेर आक्षेप येईल परिहार करू जायना ताका कोण जाव का म्हणल्यार मुख्य प्राणो जाव असले मुख्य प्राणानं केलं तसलं मध्वाचार्यान केलं तसलं अनुव्याख्यान अनुभाष्य म्हणाल दोन्ही व्याख्यान तिन्हीची कसलं म्हणून सांगले रे अनुव्याख्यानान तू हंतू पुरे येताना मस्त दोन्ही हंतू मस्त तांडिल शेजल ताका कसलं म्हणून सांगले रे एक जिष्ट दिवचाक कसं केलं म्हणून सांगले रे पूर हे आज एक पूर्व पक्ष आणि एक सिद्धांत म्हणून खंयचे एक आज जिज्ञासा अधिकरण जिज्ञास कोरका कीनच वेदाक प्रामाण्य सिकीना म्हणाल पुरे पूर्व पक्ष तक सिद्धांत या ग्रंथ आरंभणीय की नाही म्हणाल जिज्ञासा अधिकरणात परमात्म जन्माधिकर्तृ की नाही नाही म्हणून ऐकलो राबता जन्माधिकर्तृत्व कश्यस तक्का सिद्धांत ना जन्माधिकर्तृत्व परमात्माला तसं म्हणाल्या सांगून दिवचे तसल एक रिझन्स युक्ती हे पुरे खाली युक्ती मात्र कोण दवरलेलं न्याय विवरण हे युक्ती बरोबर युक्ती अर्थ कसो तितलोच हे न्याय विवरण सर्रीच कसले म्हणून सांगले री मध्वाचार्याल गुरु अच्युत परीक्षाचार्यांक तांकां तांणी एक दीक्ष धरलेली कसले म्हणून सांगले री नित्य मध्वाचार्यान बरयलेलं भाष्य वाज्यनाशी आम्ही भिक्षक येनाची कसले हें पळया आम्ही पारायण म्हळ्यार खंयचे एक विंगड एक स्तोत्र अष्टक यांनी पारायण केले रे आमगे खोड विषय अयो आम्ही इतले पारायण केल्याची सगळे भाष्य पारायण कोरनूची आमकां आम्ही भिक्षक येवचे तसल एक सिद्धांत एक दृढता सिद्धांतार एक निष्ठ पळया यथार्थ जावन आशिल्लें तसल्या विष्णूले एक उपासन कोरनूची भिक्षक येताची तेदाना भाष्य किती विस्तार आसा संस्थाना पूजा इत्यादी जावन भाष्य पारायण कोण केदन भिक्षक येवचे तस जावन मध्वाचार्य तांगेल गुरुले एक चांद रितीर खाली एक 50 भितर श्लोक अणुभाष्य म्हणटाच हे अणुभाष्य रचन कोण दित आणि सांगता सगळे भाष्य पारायण केले कितली फल आसा तितली हे अणुभाष्य पारायण केले फल आसा तशी आमगेले खाली अच्युत प्रेक्षाचार निमित्त मात्र आमगेल तसल एक जिज्ञासू वर्गांक नित्य जावन भाष्य इत्यादी वाचून जेतर ताजे एक अनुसंधानाक ताजे एक उपसंहाराक नित्य जावन ताजे एक खंयची एक जिश्ट मेळका म्हळ्यार कारणार कोण दिलेलं तसले अणुभाष्य अशी 4 व्याख्यान ब्रह्मसूत्रा वैरी श्रीमदाचार्यान केलं हे कसल्या 4 प्रत्येक कडेन 4 कसल्या कोण जमकलेच एक केल्या पावना ताका उत्तर दिताच संक्षेप विस्ताराभ्याम प्रवदंती मनीषिणः फलबाहुल्य कारणात ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಎದೇ सांगचे मागीर अनेक कडेन चड सांगचे ती विंगड खंयची एक टॉपिक एदे सांगचे ओंग ते चड सांगचे म्हळ्यार एक कप अंत इतली वाडल्यार जायना सुरवे वाडका ताजेर सारो वाडका मागीर आपा शीत वाण दाळ घेवची तशी एदे 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 कोरनू खंयची एक टॉपिकान तूं स्पश्टत येवका जालें देखून एक कप अंत पुरे एक सांगनाश संक्षेपार सांगचे मागीर विस्तारार सांगचे तसल एक एक फल ताजेन आसकिना जिज्ञासूंक सुदृढ निरोड जाता म्हळ्यार एक कारणार म्हळ्यार चांग रितीर ताजें ज्ञान जाता तशें जावन अशी रचना करताच तसले हे पुरे हक्का एक सांगल्या पुरो तशें 2-3 सांगेत 4 कसले सांगले म्हणटाना 4 सांगच्या कारण कसले म्हूण सांगले रे सांगताच वासुदेवादी चतुस्वरूपी जावन आशिल्ले तसले अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर वासुदेव हे 4 खंयची देवतस परमास्तिकत्व दाखोवका मध्वाचार्यान खाली ब्रह्मसूत्र म्हणली कुडले कसले एक निर्णय दिवन वरलल मीमांसा म्हणके न्ही परमा वैदिक जावन आशिल्लो तसले विशय खंय सगळेची आजीक पंचरात्र कळ्ळ्या प्रत्येक कडेन प्रत्येक आगमान प्रत्येक कडेन हे 4 मुर्ती 2 हे 4 व्यूहा भायल्यान कसले एक चिंतन केलेलशें ना म्हणून दिसता म्हळ्यार प्रत्येक कडेन अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर वासुदेव हे प्रत्येक कडेन बांदून घालताच तसले जितन ते स्तोत्रान सांगताच कसले 4 व्यूह चतुष्पंच नवव्यूह 10 द्वादश मूर्तीने
अनेक रूपिणे तस्मै एकरूपाय ते नमः. तसलं चतुर्व्यूह जावन असेल तसल परमात्माल एक चिंतन करताना ते एक ब्रह्मसूत्रांत थंय वय तशीच व्यूहात्मक जावन एकाक अनेकाक करतो म्हणाल तशीच अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण म्हणाल तसलं एक ते एक परमास्तिकत्व दाखोवच्याक ते एक चारी व्याख्यान केलेलं आहे. तंतू ब्रह्मसूत्राची स्ट्रक्चर कशी व्याख्यान केलेली पद्धत कशी म्हणून सांगले रे सुरवे अध्याय धरलेलो समन्वय म्हळ्यार कसलो सगळेची आता सुरवेक कसं केले म्हळ्यार ब्रह्माल जिज्ञास कोरका ब्रह्म कोण म्हणून समजून घेऊ का ताजे वयरी विमर्श कोरका ताजे विचार करता राबू का म्हणून एक आज्ञा देत वेदव्यास. कोण तो ब्रह्म म्हणून सांगच्याक ब्रह्मा लक्षण दोन्ही सूत्रां सांगता. जन्माद्यस्य यतः सगळे जगत्याच सृष्टी स्थिती लय नियमन ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष हे 8 सोणू जगत्यांत कसले क्रियेना कसले उत्पत्ती जावचे नाही जे स्थिती जावचे हे 8 भितरीच प्रत्येक जात तशी या जगत्याचेच जन्माद्यष्टक करतल परमात्मो वै जन्माद्यष्टक वै तुम्ही खंयच्यान कळलेले तुमकां म्हणून सांगले रे शास्त्र योनित्वात. शास्त्र हा एव योनी योनी म्हळ्यार कारण म्हळ्यार कसं ज्ञप्ती कारण शास्त्रान परमात्मा ज्ञान जाता शास्त्र योनित्वात सांगून जातर मागीर नेक्स्ट स्टेज क्वेश्चन कसं म्हणून सांगले रे तुम्ही शास्त्र म्हळ्यार वेदांतू खाली परमात्माक मात्र कारणत्व सांगनाच. आकाशात संभूत आकाशात कुंजल्ल्या म्हणून सांगताच विंगड हातून सृष्टी जाल्ली म्हणून सांगताच इंद्राक तागेल सर्वोत्तमत्व इंद्रा सांगून भोवता. तशें आसतना तुम्ही कसं म्हणता असाची परमात्माला तो मात्र जगत जन्मादी कारणत्व पळोवचें येता परमात्मा मात्र सर्वोत्तम म्हणून कसं परमात्मा मात्र इंद्र ना की विंगड कोण की ब्रह्म ना की महादेव ना की तशी असताना प्रत्येक देवाक ते स्तुती करतना पुरे कडेन सर्वोत्तम म्हणून सांगून येताची पुरे जनाला कोण जन्मादी सांगून येताची. तशी असताना परमात्मा विशयार मात्र कसला सांगका म्हणताना त्या पुरे वेदांतू कसं पुरे ते सांगला. आकाशात संभूत म्हळ्यार आकाश म्हळ्यार विंगड कोणेय नाही हे जड आकाश जो नाही आकाश म्हळ्यार परमात्मो म्हणाल तसं एक वेदाक कशी अर्थ कोण घेऊ का म्हळ्याक निर्णय दिवच्याक ब्रह्मसूत्र चमकले. हसले कसल्याक आमी अशी तिळसू का म्हणून सांगले रे वेदो सांगता द्वे विद्ये दिवेदितव्ये दोन्ही रितीर वेद पळोवपाक परा अपराच परा चैव परा परा आणि अपरा विद्या म्हळ्यार रगादी सर्व सांगले. परा विद्या म्हळ्यार कसले यदत तदक्षरम अधिगम्यते खंयच्यान परमात्मा ज्ञान जाता त्या परविद्या तशी दोन्ही समजून घेऊ का म्हणून सांगता. तशी परमात्मा ज्ञान परविद्या म्हळ्यार कसले म्हणून सांगले रे मध्वाचार्य भाषान सांगता कसले ते एव पराविद्या यदा विष्णोस्तु वाचक ह्यांची रगादीची म्हळ्यार ऋग्वेदू यजुर्वेदूची परमात्माल पर जावन केन्ना अर्थ कोण घेताच म्हळ्यार अग्नी मिळले पुरोहित हे म्हणताना ते अग्नीक स्तवन करताना ते अग्नी नामक परमात्मा स्तवन करता म्हळ्यार असल एक विचार आमकां केदान येता ते परविद्या म्हणून घेता. हे विचार येवका जाल्यार अशी एक आमकां एक निर्णय घेवका जाल्यार हाक ब्रह्मसूत्र जावक. तसले सर्वसमन्वय ते सांगून येत ताजे नंतर विरोधे सर्व वैशिष्ट्यम येतु द्वितीये निरस्यते. प्रत्येक विषयारी खंयचे एक सर्वोत्तमत्व तत्वाक जगत कारणत्व तत्वाक खंयचे एक विरोध असल्यार त्या निराकरण करूक द्वितीय अध्याय शो. तशें जावन खंयची की एक परमात्माला तू कसले एक विंगडाक एक सर्वोत्तमत्व म्हणून सांगताच जनितोत विष्णू परमात्मा जन्म सांगताच परमात्मा विशयार मस्त स्मृती इत्यादी विरोध येता त्या पुरे ह्या विरोधाक परिहार जावच्याक दोन्ही अध्याय भायर सरला. विरोध हो म्हणताना एक संगत उडगास येता. हाजे वेळार स्वामी तिरुमला चातुर्मासा वयसतना बेंगलोर महानगरीची मुख्य जावन सेव केलेलो तेदना स्वाम्यान अशी भायर बसतना स्वाम्यान अशी प्रश्न घालो ब्रह्माक परमात्माक सर्वगण परिपूर्ण म्हणून सांगताच वय
अनेक सांगताच कसलं परमात्माक निर्गुण म्हणून सांगताची, सर्व गुण परिपूर्ण म्हणून सांगताची, निर्गुण म्हणून सांगताच. हे कशी शक्य? एक नाही जे सर्व गुण परिपूर्ण जाव का ना निर्गुण जाव का? कसले एक गुण नातील एक परमात्मा शक्य स्व तसे एक गुण नातील जाल्यार सर्व गुण कसे शक्य? आकाश खंडन करताना यांची युक्ती सांगताच. अत्यल्प जावन आशिल्ली एक देशार आकाश ना म्हणता जाल्यार सर्व व्याप्ती म्हणून कशें सांगता म्हणून मध्वाचार निमगीत. तशीच एक गुण ना म्हण जाल्यार सर्व गुण परिपूर्ण म्हणून कशें सांगचे? म्हणून स्वाम्याने हे प्रश्न घाल्लो. हाका मस्त काही दूर वच का म्हणना हाजे उत्तर नित्य जावन आमगेल स्वाम्यान रचन केलेलं तसल पारायण करताच व्यासप्रपत्ती स्तोत्रांतच थंय सांगताच आमगेल स्वाम सांगताच अनंत कल्याण गुणार्णवो यस् सत्वादि त्रैगुण्य वर्जितश्च निराकृति सद्गुण विग्रहश्च द्वैपायनं तं शरणं प्रपद्ये. परमात्मो तू निखिल परिपूर्ण गुण वै वै निर्गुण म्हळ्यार वै कशी म्हणून सांगल्यार गुण शब्दाक दोन रीती अर्थस. एक गुण म्हणून सांगल्यार सात्विक जावन आशिल्लो तसले ज्ञानानंद आदी गुण हे पुरे तुगेलांतस नामण. निर्गुण म्हणे सांगताच गुण म्हळ्यार गुणत्रय सत्व रजस तमस हे खंयचे गुण तुगेलांतू ना. तू प्राकृत बंधान तू ना रे देवा. निराकृती ही तू कसले एक प्राकृत आकार ना तुगलेची स्वयं जावन आशिल्लो तसले एक सच्चिदानंद विग्रह घेवन आशिल्लो तसलो तू गुणा एव विग्रह हा तुक विंगड त्या सोड खंयचे विग्रह म्हण न्ही. तुची तुगेल देह तुची तुगेल गुण तुची तुगेल एक क्रिया असल एक विचित्र शक्ती तू अचल एक अचिंत्याद्भुत शक्ती आशिल्लो तसलो तू. तशें जावन तू सर्व गुण परिपूर्ण वै निर्गुणय वै. तशी मस्त विरोध आता सांगल्या दूरात दूरतरयत्तु तदप्यत अंतिकम अंतिकात खंयची की मस्त दूर म्हणून सांगल्यार दूर आहे वय लागी म्हणून सांगल्यार लागी वय कशी. आता वेदव्यास थंय बैसला वेदव्यासाल प्रतिमेन तू थंय वेदव्यासाल एक स्वरूपस आमगेले केशवेन स्वाम्यान देखून तांगेल आशिल्लो तसल एक उपासना बलार तांगेल आशिल्लो तसल एक सामर्थ्य बलार त्या वेदव्यासाल चिंतन थंय कोर ताजेर एक प्रेशर बिल्डअप जाल्लो तसल वेदव्यासाल कितले सन्निधान थंय आसच्या पुर त्या वेदव्यासाल प्रतिमा उंग दुखून म्हाका कितली की दूर आसच्या पुर त्या एक रूप जाल्यार मिगेल भितर एक देवस तो कितली लागगी म्हाका म्हूण सांगल्यार खंयची की एक मिगेल लागगी आशिल्ल्या पयशे आनी लागगी तो तसल एक मस्त दिशी तसल एक विरोध इत्यादी कसले असले रे तंतु थंय थंय प्रथमाध्यायान तेजवो द्वितीयाध्यायान तेजवो निराकरण करता येतच. अशी दोन अध्यायांत परमात्मो जगत जन्मादि कारणो सर्वोत्तमो म्हणलेलो एक विषय प्रतिपादन करताच. तिन्ही अध्यायांत येतना हे परमात्मो वै परमात्मा विशीं आमी चिंतन करची कशी आमी कसल्या कोरका म्हणटना मोक्षागोस्कर कोरका तशें ते मोक्ष कशी मेळटा म्हणटना साधनाध्याय ते मोक्ष कशी मेळका म्हळ्यार तांतू ज्ञान भक्ती वैराग्य उपासना आणि अपरोक्ष ज्ञान. सुरवे वैराग्य तदनंतर भक्ती तदनंतर उपासना तदनंतर अपरोक्ष ज्ञान म्हणाल तसल चारी साधना खंयची की मोक्षागोस्कर सांगताच. ताजे नंतर फलाध्याय फलाध्याय म्हळ्यार कसलो मोक्ष मोक्ष म्हणले कुठले पुरे जना एक रितीर मोक्ष वय म्हणून सांगल्यार पुरे जना एक रितीर मोक्ष नाही. मोक्षांत एक कॅटेगरी आसा. सुरवे कर्मक्षय जावचे पुरे जनाल कर्मक्षय जावक कर्म म्हणले कुठले दोन्ही येता पाप येता पुण्य येता. पाप मात्र हांगा कळसून पुण्य घेवन वचचे म्हणाल नाही पुण्य नाश जाता. या कर्माचे कसले एक बंधनातील खाली स्वरूप आनंद घेऊ का तशें जावन आमगेले आशिल्ले तसल पुरे पाप पुण्य इत्यादी नाश जावच्याक त्यांची एक मोक्ष तशी कर्मक्षयाख्य मोक्ष. तदनंतर उत्क्रांती उत्क्रांती म्हळ्यार कसले म्हणून सांगल्यार आमगेले खंयची की एक जीव आमगेले भितर हृदया दुखून वतना ओंग एक सुषुम्ना नाडी म्हणस ती आमगेले मदेक ओंगा ब्रह्मरंध्रा मेळत ती नाडी दुखून आमगेल जीवान वयर वच्चाक उत्क्रांती म्हणटाच. तसले एक उत्क्रांती म्हळ्यार तसले दोन्ही रितीर ते
कोणाक म्हूण सांगले री प्रत्येकांक मेळटा जाल्यार उत्क्रांती विशेष जावन सांगची कोणाक म्हूण सांगले री मनुष्योत्तमांक. तदनंतर थंयची उत्क्रांती जत्तरी थंय कसं आसा म्हूण सांगल्यार अर्चिरादी लोकप्राप्ती म्हणून त्या पुरे मनुष्योत्तमा जावचे. तांणी तांगेले एक लोकांत वचून राबचे. ताजे नंतर ब्रह्मान येवचे थंय त्या लोकांत सुका. तदनंतर ब्रह्मान मेळचे. ब्रह्मान नंतर तांणी थंय विरजा नदी स्नान करून आपास येवचे. तदनंतर मार्ग मार्ग म्हणले कुडले दोनेस आमकां पुरे जनाक अशें न्हय जाल्यार देवतांक कशी मोक्ष म्हूण सांगल्यार त्या मार्ग म्हूण सांगता. गरुड मार्ग आनी शेष मार्ग म्हूण दोनेस. तशी कशी म्हूण सांगल्यार तांगेल उत्तमा भितर तांणी प्रवेश करचे तांके लय. तांगेल नाश जावचे म्हळ्यार कसो जाल्यार तांचे जिवना देखून नाश मेळचे म्हळ्यार कशी म्हूण सांगल्यार एक उत्तमा भितर तांणी प्रवेश जावचे. घरांत तूं तोपू दवरतना कळटा एक सांत तोपू ताजे वयर होड तोप घालतात ताजे वयर होड तोप घालतात ताजे वयर होड तोप घालता म्हणून कशी सेट्ट करून दवरतात. तशीची उत्तमा भितर प्रवेश करता करता करताच कडेर उत्तमाल ते स्वरूप दिसून तांगेल अधीन तांणी राबून तांगेल भितर राबून कडेरी परमात्माल सायुज्यत घेवची ही तांगेल मोक्ष. ताजे नंतर भोग मोक्ष म्हणले कुडले कशी कसले इत्ते मोक्षान कसं आसा म्हूण दाखोवच्याक ते भोग मोक्षा कसं भोग आसा म्हूण कळच्याक ते भोग असले ब्रह्मसूत्राचे एक खंयचे एक रचन केलें तसले वेदव्यासान ताजे एक यथार्थ जावन आशिल्लो तसलो भाव तांत येयलो तसलो आक्षेप तांतू कसले एक ज्ञानी असले रे ते प्रत्येक आक्षेपाक समाधान दिलेलं तसले प्रत्येक विशयांत परमात्माल वाक्या अतिरिक्त जावन कसले एक मिथ्याभूत जावन कसले ना तांत परमात्मान सांगला म्हूण जाल्यार तांतू सत्यता त्या प्रमाण म्हणून घेया म्हूण एक हर्दिमान सांगिल्लें तसलें मध्वाचार्यान. तशी ब्रह्मसूत्राच महात्म्य मध्वाचार्य आमकां दाखयता. असो मध्वाचार्यान मस्त दाखयला असो ना मस्त विंगडाने दाखयला. तांतू मध्वाचार्याला तूं वैशिश्ट्य कसं मध्वाचार्याला आमी कसल्या घेवं का मध्वाचार्यान घेवन जाल्यार कसं जाता म्हणच्याक पुरंदरदास सांगता ಮಧ್ವಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. ಮಧ್ವಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. ಮಧ್ವಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಹುದೆಂಬ ಜ್ಞಾನವ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿವ ಮಾರ್ಗವ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಹುದೆಂಬ ಜ್ಞಾನವ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿವ ಮಾರ್ಗವ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. ಮಧ್ವಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. ಘೋರ ಯಮನ ಭಯ ದೂರ ಓಡಿಸಿ ಮುರಾರಿಯ ಚರಣವ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗವ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. ಮಧ್ವಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. ಭಾರತೀಶ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಶ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ನೀರಜಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. ಮಧ್ವಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ. शास्त्रांतू पुरे कसल्याक जावं का मोक्षागोस्कर जावं का प्रत्येकाक तुम्ही कसं दाखोवच मोक्ष जाय मोक्ष 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 कसल्याक मोक्ष कसल्या जावं का मस्त आक्षेप देखून येयला की कसल्या मोक्ष कसल्या जावं का होंगाची आमी आरामेर आसच लायक जेवण मेळटा लायक आमी पुरे भोंवच्या वचयत नाना रितीरी एंटरटेनमेंट आसा ते पुरे आसतना आमकां मोक्षागोस्कर एक खंयची एक तुमी एक फल दाखोवन ताजी लोलुत्सार आमकां आपयता न्हवा ते कसल्या दाखोव का मोक्षू नाका न्हवा आरामेर आमी हांगा संवसारांत काडयात न्हवा म्हूण सांगले रे मोक्ष कसा म्हूण एक करतून घेया ताज नंतर जाय की नाका म्हळ्यार बिरचार कसले एक विशय सांगतरी ते ताजें एक सौंदर्य कसं म्हूण पळयतरी ताजे वै ते आमकां जाय की ते आमकां हित की न्हय म्हूण विचार कर सुरवेकाची विचार करूनच तशी
मस्त जन मोक्षा वर्णन करताच. कसं वर्णन करताच केलो जन सांगताच येऊन मोक्ष म्हणे कसलो म्हणून सांगले रे निर्गुण जावन असेल तसं ब्रह्मभाव मोक्ष खंचे रीतीर कसले एक तांते कसले एक फल मिळाल ना कसले ज्ञान ना सुख ना दुःख ना कसले एक विषय ना दश एक फातोर शहरापची तो सोलो मोक्ष म्हणून केलो जन सांगताच तांक प्रश्न घाला अवश्य जाऊन प्रश्न घाला हे मोक्ष कसले जाव का आरामे राबेत ना अनेक लिहून सांगताच सतत ऊर्ध्वगती ही केदनई वैर पत्तारापची ते मोक्ष म्हणून तांकाही प्रश्न घाला कितले म्हणून उपचे एकडे तेकडे वच्चे जाल्यार मोक्ष कशी एक तांणी एक दृष्टांत दिताच कशी एक घुडान तू एक खंयची एक पक्षी दवरले ते पक्षी काढली कुडले घुड ओपन केल्ले कुडले ते कसं करता पक्षी वैर उपता तशीची या संसारा म्हणाल बंधन कळचल कुडले कसं करता म्हणून सांगल्यार जीव उपता राबता काही उपता म्हणून अनंत जावन असेल तसं हें आसा अवकाश आसा उपता राबता हे जैन सांगताच हे मोक्ष हांकाय निमगुया उपता राबची पशी खंय एक कसले एक तान्नी पिन्नी असल्यार लायक कितली म्हणून तांकां निमगुयात तुमी या संसाराच्या हांगा मोक्ष कसले जाव काम जाल्यार मध्वाचार्याल सिद्धांत सोणाकाच पुरंदरदास एच्चरीक दिता कसल्याका मध्वाचार्य कसं सांगता मोक्षाचे यथार्थ जावन आशिल्ले तसल वेदांत सांगिल तसल विषय सांगता कसले मोक्ष म्हळ्यार कसं म्हण लेखला तुम्ही मध्वाचार्य मोक्षांत सुरवेक हें करतना दोन्ही सांगता इष्टप्राप्ती अनिष्ट निवृत्ती आमकां कसं जाव का म्हणून दिसता ते पुरे आमकां मेळटा की मोक्षांत अनिष्ट निवृत्ती आमकां कसं नाका ते पुरे नाका म्हळ्यार उदाहरण सांग जाल्यार एक आमकां कसल्या खावका जाल्यार थंय रांदप कोरका सामान हाडका रांदप कोरका रांदप कोण तें खावन म्हळ्यार ते एक सुखाकोस्कर कितले आमी ताजी मागशी दुःख घेताच मस्त तसंच आमकां देवाले तेरा चमकल्याची लायक दर्शन जाल्लें हें पुरे जाल्लें जाल्यार एक रांदी उणी मेळ्ळी असल एक मस्त सुखा मध्ये एक दुःख मेळतल तसल एक मोक्षांत तसल विषयू ना प्रत्येक कडेन सुख मात्र दुःख मिळेल विषय ना कशी म्हूण सांगल्यार सांगताच मोक्षांत आशिल्ल्यांक नांव कसं म्हण सत्यसंकल्पम आजीक म्हाका खंयची एकाची आस्वादन जाव का म्हणून म्हाका इच्छा इले पुरकय ताजें आस्वादन मेळ जिवेर राबता आपास हांव खाव का म्हणना आपास हांव ताका कश्ट पड का म्हणना हांव कसलें कोर का म्हणना मस्त हें योगी आनी हें म्हूण तांणी कसं म्हण करताचें हांव बैशील कडेन ते एक पदार्थ सृश्टी करता पदार्थ सृश्टी करून आपास खाव का म्हणल्यार विशय ना मनांत लेखले पुरो म्हाका ताजे आनंद जाव का म्हूण ताजे आनंद जाता खंयचे एकाचे एक स्वाद जाव का म्हूण लेखल्यार ताजे एक स्वाद जाता असल एक मोक्ष कसले एक लवलेशा दुःख ना दुःख म्हळ्यार विशय ना गंध ना तसल एक मोक्ष नाका म्हणची की आजीक आमकां भोंवच्या मस्त हें न्ही विशय आसा हांगा पळोवच्या मस्त विशय आसा थंय वचून हांव येता मोक्षा जाल्यार म्हाका त्यान कसलें ना न्हू म्हूण सांगल्यार तूं थंय वच्ची दुःखच न्हू मोक्षा तें येना तूं बैशील कडेनची तूं दोळ मुच्ची जाय जाल्यार तुका ताजें कसं पुरें दर्शन जावं तें दर्शन जाता होंग तशें न्ही होंग तूं वचूं का ताजी खंयची एक टायमिंग्स आसा त्या टायमिंग्सा करेक्ट जावन वचून ताजी कसं दर्शन घेता तेदन मात्र तुका तें पळोवचें जाता राखून बैस का न्ही त्या टायमार होंग तशें न्ही मोक्षांत तुमी कसं लेखताच खंयची काला लेखताच त्या काला मेळटा वय ते कसं आसा मोक्षांत देव एकलोच कसं पळोवचें देवा पळोवका कसं करका देवाला भजन करका तेवूय कशी जत्वा तुमी शास्त्रांत सांगताच पुरे जना लागीं वचून दर्शन जायना कितलीं जाणां दूर दुखून दर्शन जाता कितलीं जाणां एक क्षणा मात्र दर्शन जाता असल एक कश्टारक पाळकावा होंग आरामेर आसनवा म्हळ्यार त्या क्वेश्चनात तशी न्ही सांगताची कशी म्हूण सांगलें मोक्षा पावची कोण्या म्हूण सांगल्यार कोणाक देवाल्या सकृत दर्शन मात्रेण डोला विहार स्तोत्रान सांगतात सकृत दर्शन मात्रेण एक पंत देवा पळयले पुरके आनंद पावता की जन स्वाम सांगताच मोक्ष योगी कशी असताची म्हूण सांगल्यार एक क्षणाक देवाल एक निज रूप बिंबरूपी जावन आशिल्लें तसलें तर देवाल दर्शन घेतल्यार
सगळे आमगे जीवन सगळे आमकां आनी कसले नाका म्हणलं तसले विचार आ जीवमान नित्य जावन आमकां ते एक स्वरूप आनंद मेळटा म्हणून स्वामी सांगतात. जलेरी इतली पुरे असले री देव आमकां हात सोडा ती कशी म्हणून सांगले री थंय तुमी कसच पदार्थ निमगिदाच त्या पदार्थ भोग जात. आंबो जाय आंब्या भोग करुयात आंबो खावेत. जेवण कोरका जेवण करुयात. जेवण करना अशें जाल्यार सूख मेळटा ना लिलागोस्कर जेवण कोरका म्हूण असलें जेवणय करुयात. आपास जेवण करतरी सूख म्हणून न्ही सूख मेळटा जाल्यार म्हाका जेवण कोरका म्हळ्यार म्हाका ते एक हें आसा लेवंका तसले एक खंयची एक आश आसता अशी खवल्यार मात्र ताची एक रुची म्हणून एक पळय तसल्यांक कही जाल्यार लिला रूप रे तांणी भोग कर जाल्यार भोग करुयात. असल एक दिव्य जावन आशिल्लो तसलो मोक्ष नाका आमी संसार जाय म्हणटा की कसल संसार यो नित्य जावन कसले एक क्षणांत एक मनांत एक समाधान मेळलें ना. आमी हॅप्पी म्हूण दाखोवच्या मस्त दाखोवच्या पुरोच जाल्यार मनांत आमी आलोचन करा ना जाल्यार देहा दुख्ख ना जाल्यार मना दुख्ख ना कसले एक टायमार येवका जाल्यार टायमार येना. अनारोग्य कसले एक अशे चड बैसले पांय मुयेचे चड चमकेले पांय उंगतेचे कसले ह्या संसार वा कसले एक विशयार एक दुःख नातील विषय ना हांगा खंय सूख आसा थंय दुःख आशिल्लेच. तसल संवसारांत आमी राबच्या म्हूण एक आश कोरता की असल एक संवसारांत आमी पळगताच वय जाल्यार असल आमकां संवसार जाय म्हूण दिसता वय जाल्यार तशें रे आमकां कशी म्हूण सांगले रे अत्यंत खंयची एक वरा आसा खंयची एक तागेले एक अयोग्य जावन आशिल्ल्या स्थानारीची म्हाका योचे संतोश म्हूण घेताच तसल वरा हा प्रवृत्ती आमकां वा तशें जावन मोक्ष नाका म्हूण सांगू नाकाच. मोक्ष जावका म्हूण का मोक्ष कसला जावका म्हळ्यार असल पुरे भोग आसा हे पुरे भोग खंयची एक शुल्लक जावन विशय परमात्माल दर्शन जावचें. आज एक आमकां परमात्माल बिंब दर्शन जाल्यार इतली संतोष जाता तशें ते सच्चिदानंद विग्रह जावन आशिल्लो तसल परमात्माल दर्शन जाल्यार आनी कितली जावका कसं म्हण का त्या विशयार असल मोक्ष अशी तुम्ही वर्णन करताच ह्या मोक्ष इतली वक्ष म्हण तर त्या मोक्ष पावका कशी कशी वचुका ह्या वैकुंठ लोकाक म्हणतना वैकुंठ लोकाक कशी वचका म्हणून दास सांगताची. ಬಲು ಭವದನುಭವದಿ ಕತ್ತಲೆಯೋಳು ಬಲು ಅಂಜುತೆ ನಡುಗಿ ಬಳಲುತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ ದಾರಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೊಳೆವಂತ ದಾರಿಯ ತೋರೋ ನಾರಾಯಣ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಆಧಾರ ಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ. ಇನ್ನು ನಾ ಜನಿಸಲಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದೆನೋ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟಿಸದಿರೋ ಎನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ. तुमगेल्या मना कशी कुतूहल येयलें तशें कशी वचका ह्या मोक्षाक म्हणून त्यांचे प्रश्न पुरंदरदास धाकता. हें बंधन हें हे जावन आशिल्लें तसलें संसार हें हे जावन आशिल्लें तसलें भवरोगाच निवारण कर देवा. म्हाका आपास हें जीवन मरणाचे खंयची चक्रांत घाल नाका. हें जीवन मरणा दुखून भायर घाल म्हाका. म्हाका तुगेले पांयमुळा घे तुगेले आश्रयांत म्हाका घे. तुगेले केन्नाय चिंतन करताच तसलें एक विचित्र जावन आशिल्लें तसलें तुगेलें एक
अनुग्रहान कसले मिगेले एक भितर आशिल्ले तसले स्वरूपानंद म्हाका मेळचे तशें जावो अशी कसले कसं त्या स्वरूपानंद कशी स्वरूपानंद म्हळ्यार जिवालेची स्वाभाविक जावन कशी आमी कसले एक कमाय करची विंगड अर्न करची विंगड जाल्यार आमगेले एक स्वाभाविक जावन आशिल्लो तसले एक आनंद मेळलस आमगेले स्वाभाविक जावन मेळ्ळें तसलें ज्ञान मेळलस विंगड अनुभव विंगड कसले असल्यार ते कसले पळोवन घेवचे तसले विशय पळोवन संपादन करता तसले विशय जे स्वरूपानंद तशें न्ही आमगेले भितर आशिल्ले तशें आमगेले भितर आशिल्ल्याक देव कसला जावक सूख म्हूण जाल्यार म्हाका आतां सूख जालें मिगेल अनुभव जावच्याक म्हाका सूख जाले कुळ्ळे अनुभव जाता दुःख जाले कुळ्ळे अनुभव जाता तशी मिगेल स्वरूपानंद असले कुळ्ळे म्हाका अनुभव जावका तशें जाल्यार मिगेले स्वरूप दाखोवत तसलो मोक्ष म्हाका आतां कसले दिसना ताकाची मुख्य जावन उत्तर दिताच हे स्वरूपाकची बांदून घाल्ला सप्तावरण म्हणटाच 7 दोरी बांदून घाल्ल्या तशी तंतू मुख्य जावन कर्म इत्यादीक हे कर्म आमगे नाश जाले शिवाय आमकां मोक्ष मेळना हे कर्म नाश जावका जाल्यार कसं कोरका कर्म नाश भोगादेव विमुच्यते कर्मा भोग कोरका नाही कर्मा भोग करची म्हळ्यार कशी भोग करची कितले सामगेले कर्म सांगता शास्त्र एक दिसान तूं एकल्यान कितली कर्म करता म्हणून सांगल्यार 14 जन्म कोरका जाल्यार तितल्या 14 जन्मांत कसले कर्म करनाशी ताणें ते खाली भोग केल्यार त्या चोरका जाल्यार एक दिसा कर्म पावता तशें जाल्यार एक दिसा करच्याक 14 जन्म जावका 14 जन्मांत तूं आमी कर्म करनाशी राबता तेन्ना नापास एक दिसान तपास 14 जन्माच हाका एक एंड म्हळालस वा चंद उलयता तुमी कर्मा भोग केले शिवाय कर्म ना म्हणून तशें जाल्यार एंड नातील कर्माच भोग करून एंड कोण जाता रे मोक्ष म्हूण सांगल्यार हे तुमगेले कोंपरा मोल आयिल्शी मोक्ष दाखयताची जाल्यार हांव तुका कसले मेळची दिसान असले एक मोक्ष तुम्ही दाखयता मात्र म्हूण सांगल्यार हक्क म्हणचे नीने दयाळो निर्मल चित्त गोविंद परमात्मा लेख कृपात्व पळया आमी इतली कोण दवरल्यार आमकां एकपण तितली भोगच्या दिनाक परमात्मा एक सामर्थ्य पळोवन कितली जावका ताका तितले तितले दिवचे ताका प्रारब्ध कर्म म्हणटाच तूं इतली कोरनाशा पुरो एक पोटली कोण तुगेले हाता दित हे पोटलेच खा मागीर व्हरलेलो पळया अशी त्या पोटली सरली कुळ्ळे आपासान एक विंगड खंयची पोटली अशी पोटली पोटली कोण दिता आसता देव तेन्ना तें भोग करता आसतना खंयची कालार आमी खंयची एक प्रारब्ध कर्म भोग करतना खंयची कालार आमकां अपरोक्ष ज्ञान जाता तेन्ना गोडावन आशिल्ले खंयची कितें पोटली आसाची ते पुरे एक क्षणार नाश करता अशीची गुरुल सेव करतना ही जाता म्हूण आमगेले स्वामी सांगताच तशीची गुरुल सेवेन मुखांतर देवाल सेव करतना असल अप्रारब्ध कर्म नाश जावची प्रायश्चित्तान कशी नाश जाता की तशीच अप्रारब्ध कर्म खाली देवाल एक अपरोक्ष ज्ञान आमी खाली देवा पळयल्या आनी कितली कर्म नाश जावन गेले सगळेची अनंत कर्म सांगले म्हणकेच एक दिसा 14 जन्मात जाल्यार कितले जाले असल एक क्षण भितर नाश करता जाल्यार खाली ताणें तेवें कशी दर्शन म्हळ्यार कशी ताणें तागेलें स्वरूप दाखोवचें नेंद्रियाणि नात्मानं यस्यैव मृणते तस्यैव विवृणते तणुं स्वाम कोणाक दाखोवका म्हूण तो इच्छा करता तांकां मात्र तो दाखयता म्हळ्यार दाखोवत थंय देवाला धीन आमी खंयची एक आतां कसले एक विशय आसल्यार त्या पळोवच्यान आमकां स्वातंत्र्य आसा दोळ मिगेलो हांव पळयत हे तूं हांगा कसल्या पळयता मिगेल दोळान हांव पळयत ह्या तूं कोण म्हूण निमगिताची तशी देवाल विशयार तशी न्ही विशय आसता आमी पळोवचे म्हणाल न्ही ताणेंच आमगेलो अंतर आपूण ताण आमकां दाखयले शिवाय आमकां दिसना तसले एक कर्मनाश थंय कोण दाखयता जाल्यार पोटली दिली त्या पोटली सगळे भोग करता जाल्यार ताका कितली की काल वता तितले आमकां भोग करूं सांगता म्हूण सांगल्यार तंतय आपास कितले करून पळया उपमर्दन करता काय कंप्रेस करता काय तसले आमगेल देवाल विशयार एक कारुण्यात एक चिंतन मस्त जनात सांगताच
नाही आम्ही मस्त सेवानी करताच, आम्ही इतली पारायण करताच, आम्ही इतली देवाल करताच, आम कशी जाऊची वया, आम्ही कसं चूक केला, कोणकी एकलो असं ताण कसले करणं अशी ताक तितले मेळला म्हणरी देवाल हांतू वैषम्य निर्घृण्य चिंतन करताच. देव पक्षपाती म्हणल रीतीर आलोचन कोरका आम्ही केल्लेल कितले म्हण सुरवे आलोचन करा. शास्त्र सांगता आमगेल एक कितली की आमगेल जन्म म्हळ्यार सगळेची कलियुगांतू देवमाना प्रकारी अशे 4800 तशे तन महायुगा येताना 4,80,00,000 वर्षस तसल महायुग 71 महायुग जाल्यार एक मनवंतर, तसल 14 मनवंतर जाल्यार एक ब्रह्माले अर्ध दीस 12 घंटे, तसल दोन्ही या केल्यार तागेल एक दीस. तसल महायुगा चिंतन करताना तसल ब्रह्माले 360 दीस म्हळ्यार एक वर्ष, तसल वर्ष म्हळ्यार 100 वर्ष ब्रह्माला आयुष्य. ते एक ब्रह्माले एक ब्रह्ममान, या सकड ब्रह्ममानांतू एक पंत उत्पत्ती जावन लय कोरका जाल्यार परमात्मा कितली काल म्हूण सांगल्यार खाली एक पंत दोळ मुच्चून काडलें तितली काल. तशें जाल्यार हांव एक दीस बरें उपास केलो, एकादशी एक दीस उपास केलो म्हण जाल्यार ते एक दीस ब्रह्मा परमात्मा कितली काल म्हूण आलोचन करा, ताजे एक रेशो काडा. तेदना आमी केलेलें साधन कसलें म्हूण कळत. असलें आमगेलें अत्यल्प कारण, अत्यल्प साधन, कसले ज्ञान म्हळ्यार ज्ञान ना, भक्ती म्हळ्यार भक्ती ना, कसले नातीर खाली एक डंबाचारागोस्कर उदर वैराग्य वेदू, खाली एक आमगेले एक दाखो का म्हळ्यार खातीर आमगेले एक प्रतिश्ठेगोस्कर आमी इतली करतना जाल्यार करुणामय जावन आशिल्लो तसल परमात्मा तांतू कसले एक भावच की म्हणून तशी एक वेंचून काडता की आमगेल कर्म. तसल परमात्मा विशयारी आम्ही वैषम्य निर्घृण्य चिंतन करची की, आम्ही पक्षपातित्व पळोवच की, असल परमात्मा आमकां मेळता की ह्या दाखोवन दिलेलं कोणे मध्वाचार्य. परमात्मा पक्षपातित्व ना, कर्मानुसार कुरु भुंक्ष्वच कर्मानि जम नियतम, तू केलेलं तसल कर्मा भोग तू करू का म्हणून दाखोवन दित मध्वाचार्य. असल मध्वाचार्याल कुलांत मेलेच. असल मोक्ष आमकां जाव का म्हणून जाल्यार कसं कोरका, कसले ना परमात्माल भक्ती कोरका. कसं भक्ती दी, भक्ती म्हळ्यार कसले, भक्ती म्हळ्यार विंगड कसले न्ही, महात्म्य ज्ञानपूर्वक स्नेह. कसले आतां आमकां आमगेल स्वामी आसा सुदीन स्वाम्या विशयार आमकां पुरे जाणां भक्ती कसल्या का म्हणून सांगल्यार स्वाम्यान न्ही आमगेलान तशी एक अंतकरण स्वाम्यान आमगेल गोस्कर केल्लो तसल विशय आमगेल दोळ्या येद्रा दिसता. प्रतिनित्य कितली काल उपास राबून इतली कोरनू अलंकार कोरनू देवाल पुरे पूज कोरनू या पूजे पुरे फल समाजादी रे देवा. स्वाम्यान पूज केलेलं पळयलें कळता, वरलेले ताजेर आक्षेप 12 घंटे भितर जायना हांगा पूजा, 5 घंटे पूज जाता. आमगेल गोस्कर पूज करची, स्वाम्याल गोस्कर न्ही, आमगेल गोस्कर पूज कोर, आमगेल गोस्कर इतली कोर, ताजेर स्वाम निमगीत आशिल्ले खंय. हे पुरे पुण्यापल समाज आदी आनी तूं कसले वैलोपी इत्यादी कैलेर ते आमकां दी. हाजेन कसले दोश असले ते आमी भोगताच. तसल सुदीन स्वाम्याले एक महात्म्य आमी अर्थ करतना आमगेल गोस्कर इतले त्याग केलेलो तसल स्वाम्या म्हळ्यार आमकां कशें बंधन येता तशीची तांगे देवाल महात्म्य कोळ देवाल हांतू आमकां एक बंधन येवची ती भक्ती. कसं करता देव आमगेलो गोस्कर, कसं करना म्हूण निमगूक आमी कसले एक पळोवका जाल्यार देवान राबून देवान पळोवच. एक उदाहरण सांगता कितले अर्थ जाता अर्थ कोण घेया. खाली एक पळोवचे विशय. आतां हांव उलयता आसा तुमी आयकता आसच. तुमकां जेन्ना ज्ञान जाता, ज्ञान जावन एक भितरवेल्यान आनंद येता. आमगे स्वाम्याल विशय आयकले कुडले ते पुरे एक चित्रीकरण मना आयिल, स्वाम्याल एक सगळे रूप येद्रा आयिल. अशी आलोचन करा, देवान मिगेल भितर राबून मिगेल हाका प्रेरण दिवन म्हाका इच्छा दिवन हे पुरे उल्लोस करून हे शब्द निर्माण करून हे शब्द हे मायका दुखून वचून हे हंत दुखून ते स्पिकरा दुखून येवन त्या शब्द तुमगेल कान्ना आपूण ताजेन तुमकां एक बोध जावन त्या बोधान तुमकां एक आनंद येवन ताजेन अस्किना स्वाम्याल स्मरण येवन त्या स्मरणांत स्वाम्याल विग्रह तुमगेल हे करतना प्रत्येक क्रियेंत खाली 1 सेकंड भितर इतली पुराय जाला. हे एक क्रियेंतू प्रत्येक क्रियेंतू देवान राबून करना जाल्यार खंयचीय क्रिया जाय
तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तत्र शक्ती प्रबोधतः तै रब्बून त्या शक्ती ताणे प्रबोधन करन जाल्यार मिगेलांतू राबून ते एक इच्छा शक्ती कळन जाल्यार मिगेलांतू राबून प्रयत्न शक्ती कळन जाल्यार मिगेलांतू राबून ते चेष्टा शक्ती कळन जाल्यार मिगेलांतू राबून ते शब्दोत्पत्ती कळन जाल्यार शब्दांत राबून ते बोधोत्पत्ती कळन जाल्यार बोधांत राबून तंतशील तसले एक स्वरूपानंद दिन जाल्यार कसलेय हांतू शक्य ना आशिल्लें ह्या एक सेकंडांत देवान इतली काम केला हे खाली एक एग्जाम्पल हांतू आमगेल कसं जीवनान खंयचें एक काम काडा प्रत्येक काम तू कसले एक कर्म जत वय जाल्यार त्या देवाला थी तसल देवाल विशयार आमकां येदेपुणी कृतज्ञता नाका की तसल देवाल विशयार आमकां येदेपुणी आप्तभाव नाका की तसल देवाल विशयार आमकां आमगेले म्हळ्यार एक फिलींग नाका की ह्या फिलींग येतानाची ताका भक्ती म्हणची अस्सल भक्तीपूर्वक जावं देवा म्हूण उडगास काडा विंगड कसले नाका तूं मिगेल घोस्कर इतली केला रे देवा हांव तुका विसरनी प्रत्येक आजीक हांव उंगर राबून पळयता तुगेल निमित आजीक हांव स्वास घेता तुगेल निमित आजीक हांव चमकता तुगेल निमित प्रत्येक तुगेल निमित हांव म्हळ्यार विशयू ना तूं आशिल्लो देखून हांव तूं आशिल्लो देखून म्हाका हें ज्ञान येयला तूं आशिल्लो देखून म्हाका मिगेल कर्म करता हांव प्रत्येक तुगेल निमिती तशें आसतना हांव कोण मिगेल अहंकार म्हळ्यार कसल्यो हांव एक अहंकार घेवची तसलो एक विशय वय हांव मिगेल संपत्तू मिगेल हें कोण अर्जन केला आजीक हें सगळें भूनिर्माण करून देवान दिला आजीक मिगेले इतलें आस्त आसता मिगेल इतलें घर आसा तूं घर खंय मानलें भुंयचेक तूं खंयची राज्याक आनी हाका टॅक्स दिला वय भूंय निर्माण केलेलो तसलो देवा कसो दिला कसलें ना तसल एक देवाल तत्वा विशयारी आमी हें करतना तसल देवाल घोस्कर आमी इतली कश्ट कसले करनाशे राबले आमगेल घोस्कर कसले एक प्रत्येक क्षणांत तो आमगेल भितर जागृत राबता आमी न्हिदलेरी तो जाग आसता आमगेल घोस्कर आमकां कसले त्या विशयार बोध ना जाल्यार आमगेल घोस्कर करता निष्काम जावन करता कसलेय ताका ताजें प्रयोजन ना पुरे आमगेल घोस्कर करता तसल देवाल विशयारी आमकां येदेपुणी एक आप्तत भाव येना वय जाल्यार तशें आमी फातोरूच म्हण तितलेक मना भितर एक जागरण येन जाल्यार तितलेक अंगाक रोमांचन येन जाल्यार तितली भितर वयल्यान एक कडकड येन जाल्यार आमी फातोरूच तांत तापा संशय ना तसल एक देवाल विशयारी तसल एक हाजेरी आमकां मेळका जाल्यार ताण आमगेले अपेक्षा कसले करना अशी प्रत्येक दिता आसतो राबून तसल देव आमकां जाय म्हूण दिसना की हाजेन कसं जेवचें आनीक तागे लागीं वचचे शिवाय ताजेन ताका कपास कसलें मेळचें म्हूण ना ताका सेव करता जाल्यार तो ताका सृश्टी करता आशिल्लो आमी तागे सेव करता म्हूण सृश्टी केला की ताणें नित्यानंदू ताका कसले सेव करून कसो मेळचास आमगेल घोस्कर ताण प्रत्येक दिता यत्र सर्गो मृषा तागेल घोस्कर कसले तांत एक प्रयोजन नातिलशे व्यर्थ जाव सगळे ह्या जगतचे निर्माण कोण दिला असल देवाल चिंतना असल देवाल एक विशय आमकां नाका की असल देव आमकां नाका की असल तत्व आमकां नाका की असल प्रत्येक सोण खाली ह्या संसाराचे एक भोगू आमकां जाय प्रत्येक कसलें नातिलें हांव मिगेल अंत हांव संतृप्ती म्हूण आस की म्हूण आलोचन करा तशें जावन देवाल विशयारी सोणाशी स्वाम्याल विशयो हाजेर कसल्याक प्रवृत्त जावका देवाल घोस्कर जावका देव आमकां जावका देव नातील कसलें जायना तसलें आमगेले स्वरूपोद्धारक स्वाम्यान दाखयलें तसलो मार्ग कुलगुरू जावन आशिल्लो तसलें मध्वाचार्यान दाखयलें तसलो मार्ग तसल एक मार्गारी नित्य आमी प्रवृत्त जावका अशें जावन देवाले खाली प्रार्थना करची कसलें तूं आमकां कसं करता देवा आमकां चांग मार्गार वर आमकां कसलेक वयर तूं कोण नाका तूं कसल म्हणटा ताजेर हांव राबता तशें जावन देवाले प्रार्थना करका तूं दाखोवन दिल्ल्या मार्गार हांव चलता देवाले की कशें जाय तूं कसं सांगता तें हांव करता तुगेल अधीन हांव तुगेल दास्य भाव म्हाका कसो हांणी सांगता श्रीपादराज स्वामी
ದವಾ ತುಗೆಲ್ಲ ಇತ್ಲಿ ಸೇವ್ ಕರ್ತೆ ಕಸಲ್ಯಾಕ ಮುನ್ सांगले ಇದನಾದರೂ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಪದಕಮಲವ ನಂಬಿ ಭಜಿಸುವೆ ನೀನು ಕಸ ಜಯಮಕ್ಕ ಮುನ್ सांगले ರೀ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವ ಕೊಡ ಸಾಕೆಂದರೆ ಇದನಾದರೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಪದಕಮಲವ ನಂಬಿ ಭಜಿಸುವುದೆಂತು ತುಗೆಲ್ ದಾಸ ತಂಗೆಲ್ ದಾಸ ತಂಗೆಲ್ ದಾಸ ತಂಗೆಲ್ दास्य करता देवा श्रीपाद राजस्वाम सांगता श्रीपाद राजस्वाम कोण म्हणणार तू कोण घ्या आजी का आमगेल समाजाक काशी मठ संस्थान दिलेलं विजयन स्वाम्यान विजयन स्वाम्याल गुरु कोण विद्यागुरु कोण म्हणून सांगले री व्यासराज स्वाम ह्या व्यासराज स्वाम्याल विद्यागुरु कोण म्हणून सांगले श्रीपाद राजस्वाम तस्सल महानुभाव विजयन स्वाम्याल गुरुल गुर तंगेल ज्ञानपराकाष्टात कसं अशापुर तंगेल एक सामर्थ्य तंगेल एक योग्यता कसं अशापुर तस्सल श्रीपाद राजस्वाम सांगताच मग कसं जाय म्हणून सांगले री तुगेले दास कोण करताच तुगेल दास्य कोण असताच ತಂಗೆಲ್ ದಾಸ್ಯ ತಂಗೆಲ್ ದಾಸ್ಯ ತಂಗೆಲ್ ದಾಸ್ಯ ಮಕ್ಕದಿ ವಾಸುದೇವ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವ ಕೊಡ ಸಾಕೆಂದರೆ ತೀನಿ पंत तसल श्रीपादराज स्वाम्यान तन्नी तसल महानुभावान तितले निमगितान आम्ही कसं निमगूच तसले देवाले नित्य स्मरण करा देवाल स्मरण नातील कसले ना गुरुल स्मरण करा गुरुल स्मरण नातील कसले करू जाय ना तशी हे सन्मार्गारी आम्ही केदनाय वच्ची तशी जावो अशी देव आमकां प्रेरण करो हाजे अतिरिक्त आमकां कसले देवाल नाका तुगेलेची अधीन राबून तू कशी चलयता तशी चलोस वो म्हणून देवाले प्रार्थना कोरका नित्य ताजेनाची आमकां मेळका जाल्यार तसले मोक्ष इत्यादीक मेळचे तशें हांव न्हू तें एक सत्पथ आमकां जावका जाल्यार त्या देवाले अनुग्रह इत्यादीक जावका स्वाम्याल अनुग्रह इत्यादीक जावका तश जाव न्हू ह्या प्रवचन कार्यक्रम तशी हाजे तत्व कसं म्हणून तिळसून हे प्रत्येक स्वाम्याला तू समर्पण करता हाजेन कसले एक लोप दोष इत्यादी कसले एक कष्ट असल्यार हे पुरे मिगेल अभ्यासा उण्यापणेन कसले हांत एक चांग जल्ला हवी जाल्यार हे स्वाम्याल अनुग्रहा मात्र निमित्त विंगड कसले हांतो ना खंयची सुदीन स्वाम्यान माता राहत दवरून बर जल्ला म्हळ्यार कारण आरीची इतले एक दोन शब्द म्हणून शक्य जल्ला लाव तशें जावन त्या सुदीन स्वाम्याल चरण कमलाचेर साष्टांग अनंत श्रेष्ठांग नमस्कार करताच मिगेले दोन उत्तर तुमकां हाजेन कसले एक प्रवृत्त जाल्यार ते प्रत्येका पुण्या पयले त्या स्वाम्याल चरणा मेळ्ळो म्हणून एक प्रार्थना करताच श्री कृष्ण अर्पणमस्तु ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಮುಕುಂದ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಸ ನೀನಲ್ಲದೆ ಜಗಕ್ಕಿನ್ನು ಮಾನದಿಂದಲಿ ಕಾಯುವ ದೊರೆಗಳನ ಕಾಡ್ ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಮುಕುಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಮಂದರೋದ್ಧರ ಅರವಿಂದ ಲೋಚನ ನಿನ್ನ ಕೊಂದನೆಂದೆಣಿಸೋ ನಿನ್ನ ದೇವಾಯನ್ನ ಸಂದೇಹವೇ ಕಿನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕುಂದನೆ ಬಂದೆನ್ನ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಮುಕುಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಮುಕುಂದ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭ ಕರಣ ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಇಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ಇಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ಮಾಡಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು ಭಜಿಸಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय। शंकर का अनिवार्य जाऊन उल्लू का मात दोन उत्तर उलयता एक
हांगा आयिल्ले सकाळ तर्फेन आचार्य मामाक हृत्पूर्वक अभिनंदन दिता. आमकां भारी संतोष जाता. आमगेल्या समाजाच्या व्यक्तींनी सुंदर रितीन मना बस तशी गहन जेला मध्व सिद्धांत अशें ತಿಳಿಸಿल खातीर पुन्हा पुन्हा अभिनंदन करता. मात्र न्ही फाल्यां निपारांक 2 दीस उडपा दुखून रवींद्र शेने मामा येयला आसा ती. तांणी थंय फलमार भट्टा स्वामीला अध्ययन करता आसा ती. तांणी विशेष वेदव्यास आमगेले आराध्य देव वेदव्यास जाले चरित्र कशी तात्पर्य निर्णय महाभारत तात्पर्य येता तें अध्याय तांत आधार करून तांणी आमकां बोधन करतालो ती. सकाळान येवका चड संख्येन येवका म्हणून क्लिप्त समार 5 मिनट फुडें येवका. प्रवचनकारान येवका जाल्यार फुडें बसका काय प्रवचनान उठले नंतर आमी काय तो सभा मर्याद म्हणटा ती सकाळ करताशी अनुकूल करून घेयात म्हणून विनंती करताची अपास आरती वचन मुखार ती. वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा. बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की. बोलो श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की. बोलो श्री काशी मठ संस्थान की जय. वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने. वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने. अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदंतरंग जया जगन्नाथने जगन्नाथने. अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदंतरंग जया जगन्नाथने जगन्नाथने. वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व ऋत्कमलवास विमलेशने विमलेशने. परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने. परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे
पावन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल जपिता आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने 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 वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया
प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీ మఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरि प्रिया भूवैकुण्ठ हरि प्रिया भूवैकुण्ठ हरि प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अंगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति
प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथ प्रिया वेदव्यासप्रिया व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय मंगलनगरी मायापुरी मंगलनगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय शब्द परब्रह्म पादरायणु शब्द परब्रह्म पादरायणु व्यक्त सुधीन्द्र गुरुले चित्तांतु व्यक्त सुधीन्द्र गुरुले चित्तांतु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला
गंगा तीरारे बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारे बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेद व्यास हरि जय जय 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 सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु